फुडें भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री आसतलो म्हूण जाहीर उलोवन गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी जयेश साळगांवकारान विजय सरदेसायाचेर ताचो विश्वास ना हें दाखोवन दिला। काँग्रेसीचो म्हणयारो सिद्धनाथ बुयावान फण्ण मारले। सोमारा भंडारी समाजाचे दोन वेगवेगळे समित्यांचे एकीकरणा वेळार मंत्री जयेशान हे वक्तव्य केले। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, I'm not talking about any political party, but wouldn't you want a man from the Bhandari Samaj or a woman from the Bhandari Samaj to become a chief minister? Yeah. Maybe in coming future you'll see a Bhandari Samaj leader sharing the chief minister. विजय सरदेसाई मुखेलमंत्री जावपाची सपना पळयता, जावपाक इच्छुक आसा। फाटी मनोहरबाब पर्रीकर बरे नाशिल्ले, अमेरिकेक आशिल्ले, तेन्नाय ताणें प्रयत्न केले आपूण लिडर जावचो म्हणून। पूण आज तांचोच एक मंत्री जयेश बाब साळगांवकर हांणी दाखोवन दिले की तांकां ताज्या पक्षाच्या लिडराचेर विश्वास ना म्हणून। सिद्धनाथन मडगांवां सोनसड्या वेले कोयऱ्या विल्याचो विशय काढलो। थंय ब्लॅक होल टेक्नॉलॉजी हाडपाचो प्लान चल्ला। असले विशय खंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नाजाल्यार विज्ञान तंत्रज्ञान खात्यान हाताळपाचे। तर म्हजी मागणी आसा म्युनिसिपालिटी कडेन, खास करून कारण हे सगळे म्युनिसिपालिटीचे अंडर येता, सरकारा कडेन की हे सगळे गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डा कडेन सोपोवचे अथवा सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कडेन सोपोवचे। तांणी हाजेर कारण थंय बरे बरे सायंटिस्ट आसात, जांकां जे समजता इश्यू ते लोक थंय आसात, तांकां हाजेर डिसिजन घेवनी आनी ताणें जर हाजेर डिसिजन घेतले हे ब्लॅक होल टेक्नॉलॉजीर आमकां कसलोच प्रॉब्लेम थंय आसचो ना। पूण विजय सरदेसाय हाणें ट्वीट केल्लो की फाटी हे ट्रायल बेसिसाचेर पयलीं आमी करून घेतले, पूण हे अशें घडलें ना आनी ते पयर प्रेझेंटेशनान सांगलें ना। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। वास्को मेस्तावाडो आनी शाराक जोडपी रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे दीस भरल्यात। दोंगुल्लेचे तेक्यार उबो आशिल्ल्या ह्या पुलावेल्यान एकसारखी लोकांची यो वच आसता। फाटल्या कांय दिसाच्या उटंगरान सोमारा सांजे ब्रिजाक जोडपी दोंगुल्लेची धड एके वटेन कोसळूंक सुरवात जाल्या। ताकतिकेन उपाय केलो ना जाल्यार पूल कोसळपाचे भंय। हो मेस्तावाडो आनी वास्को सिटीक जोडपी पूल एके वटेन दोंगुल्ले वेल्यान बांदला। ताका तेकोच दोंगुल्लेचो पुलाचो जॉयंट आशिल्ल्या दोंगुल्लेचो कांय भाग सोमार सांजे सावन कोसळूंक लागला। तुवें हांगसर मातसो ह्यो पुलाचे मातशें हांगसरचें पळोवपाचें। थंय माती पडल्या हांगा गाडयो वयता, खूब गाडयो वयता, तेच्या पोंदान समज पूल पडलो हितून गाडयेंतल्यान लोक मरपाक शकता। त्या खातीर हांव रेल्वेचे कडेन इतलीच मागणी करता की मातशें पुलाचें मातशें तेंच्यांनी कितें म्हणटा सेटलमेंट म्हणजे जाग्यार कितें उडोवपाचें। कितले लोक सुमार यूज करतात ब्रीज चडान चड ड्रायव्हर लोक मेस्तावाडा चडान चड लोक यूज करतात। वो शॉर्टकट रास्ता है, ये अभी मट्टी गिर गया इधर से, कल गिरा है, कल भी देखा तो आज भी देखा तो इधर सही है। इधर आने जाने को हमारा यही रास्ता है। ये थोड़ा रेलवे से रिक्वेस्ट है कि ये बनाना चाहिए और सब कुछ आदमी लोग को आना जाना बहुत से आता है, बहुत से आदमी आना जाना है। बेलाबाई का है, मेस्तावाडा का है, सबका यही रास्ता है। बांधला पळय हो पूल आता कितली वर्सां जाली बांधला तो ताका हे सायडीक हांगासर कोणाक कॉन्क्रिटाचें कांयच ना। हे हेलांनी सगळे मातयेचेर तेजेर तेंच्यांनी दवरला, ते आतां मातशी कोसळ्ळ्या आनी हांवें तांकां सांगलेलें कितले वर्सां जाल्यां, मिनिस्टराक सांगता आनी कोणा सांगता वयर चडपाक हांगा ते दोंगराचे वयर चडपाक आमकां एक कितें तरी धरपाक जाणट्या मनशाक करा म्हणून, रेल्वेक एक करा वयर चडपाक म्हणून, ते कोणूच आयकनात। ब्रिजाची धड कोसळटा म्हूण रेल्वेक खबरूच नाशिल्ली। रेल्वे इंजिनियरिंग विभागाक लक्ष घालूंक लायता म्हूण स्टेशन मॅनेजर सांगता। Come to our notice. Anyway, I will inform my engineering department officials to go and visit the area, and further they will do the needful. अंधेरी रेल्वे ब्रिज कोसळ्या उपरांत रेल्वे मंत्री पियुष गोयलान मुंबयच्या सगळ्या रेल्वे ओव्हरब्रिजांचे फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर सेफ्टी ऑडिट करता म्हूण सांगिल्लें। आतां घडये मेस्ता वाड्यावेलो हो पूल पडल्या उपरांतूच गोंयच्या रेल्वे ब्रिज आनी ओव्हरब्रिजांचे सेफ्टी ऑडिट जातले। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। प्लास्टिक फ्री मोहिमेक हातभार म्हणून सावड्डे पंचायतीन एक वेगळोच प्रयोग केला। घराघरांतल्यान वापरिल्ल्यो साडयो चादरी एकठांय करून तांच्यो पोतयो केल्यो आनी त्यो पोतयो वनमहोत्सवा निमतान वांटल्यो। सावड्डेच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी गोंय प्लास्टिक मुक्त करूंक अश्यो पोतयो करच्यो पंचायत खंय आदार दितली। पूण ताजेर इनिशिएटीव म्हणून आमी
ज्यो साडयो यूज केल्ल्यो लोकांच्यो साडयो नाल्यार बाकीचे कितें घरान व्हडले बेडशीट म्हणटात नाल्यार जी मटेरियल आसता ताजे पासून बॅग तयार केल्ली आसा सगळ्या थोड्या ग्रुपांनी आनी ती आमी आज डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा आनी हांव अपील करपाक सोदता सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या आमच्या वाठाराच्या मॅक्झिमम तशी म्हणल्यार न्यू क्रिएटीव अशी यूज्ड आमचो जो कपडो आसता घरान ताजी बॅग्सां कॉटन बॅग्स तयार करची आनी आमचो त्या कामाक पंचायतीच्या वाटेन हेजो सरपंच म्हणत नाल्यार बाकीचे आमचे सगळे पंच वांगडी तांकां फूल कॉपरेट करपाक रेडी आसात इवन मटेरियल जर तांकां एवेलेबल जायना जाल्यार आमी जे यूज मटेरियल लोकां कडल्यान घेवन तांचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले आनी हो कॉन्सेप्ट गोंयभर व्हरून प्लास्टीक मुक्त करपाच्या ज्या आमच्या उद्दिश्टाक एक बरो प्रयत्न करून प्लास्टीक जाता तितले मिनिमम यूज करून अश्यो यूज आमचे कॉटन जे आसा ताजे परून ज्यो बॅगा तयार जाता त्यो यूज करच्यो अशें हांव लोकांक अपील करता. प्लास्टिकाक पर्याय सोदून सैम सांबाळात म्हूण संवसारीक पर्यावरण दिसा पंचायत खात्यान सगळ्या पंचायतींक उलो मारिल्लो. सो प्लास्टिकाक आमी पर्याय म्हणून कागदाच्यो तशेंच कपड्याच्यो पिशव्यो हो एक पर्याय म्हणून पळयतात आनी आमचो प्रयत्न आसा की स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत फक्त पर्यावरणाचो आमी काळजी घेतले त्याच बरोबर स्वच्छ भारत अभियानाचो उद्देश आसा की प्रत्येकाची हेल्थाची काळजी घेवची. सो हेल्थाची जर काळजी घेतलो जाल्यार एक प्लास्टीक म्हणटा तो एक देंवचार म्हणटात एक डॅमर म्हणटात तो जो पळय आमच्या हाजेर सद्या उप्रासला ताजो नाश कसो करप ताजो कमी उपयोग कसो करप ह्या खातीर एक अल्टरनेटीव म्हणून आमी ह्यो पिशव्यो वाटपाचो जो जे पंचायत वाडटली त्यो आमच्या अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ पंचायताचे अंतर्गत आमी घेवन ह्या पंचायतीक जावं ह्या NGO जावं सेल्फ हेल्प ग्रुपाक वाटपाचे आमी प्रयत्न करता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.